दिवचल साखळी रस्त्यावयल्या कारापूर वाठारांत जाल्ल्या एका भिरांकूळ अपघातात कार दरीत कोसळ्ळी। नशीब बरें म्हूण ह्या अपघातात 3 तरणाटे सुरक्षीत वाटावले। हो अपघात दिवचल साखळे रस्त्यावयल्या कारापूर तिस्क वाठारात ॲक्सिडंट प्रो झोनात घडलो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण अपघातग्रस्त कार साखळेच्यान दिवचले वटेन वताली। कारापूर तिस्का पासून कांय अंतराचेर ग्रीन एक्कर्सा कडेन आशिल्ले देवतेचेर पावतकीच कारीच्या ड्रायव्हराचें नियंत्रण गेलें आनी कार सरळ रस्त्याचे दावे वटेन आशिल्ले सुमार 2 मीटर खोल दरीत कोसळ्ळी। कार दरीत कोसळटना थंय आशिल्ल्या लायटीच्या खांब्याक कारीचो धपको बसूंक ना। तशेंच ही कार दरीक तेंकून आशिल्ल्या एका झाडाचे खांदेक अडकून उरली। ताका लागून ह्या अपघाताक व्हडलो अनर्थ टळ्ळो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हे कारींत होंडा वाठारांतले 3 तरणाटे आशिल्ले अशें कळटा। हो अपघात घडटकीच ह्या कारींत आशिल्ल्या 3 तरणाट्यांनी कशी बशी आपली सुटका करून घेतली आनी भयानूच ते घडणूक थळा वयल्यान पळून गेले। हो अपघात इतको भयानक आशिल्लो की हे कारींतले 3 तरणाटे नशिबान वाटावले अशेंच म्हणचें पडटलें। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।